वय एकलो भाव आसा, ताजें नांव हांव आल्फ्रेड म्हणटा. ताजें नांव दुसरें आल्फ्रेड म्हणटा, कित्याक तो हांगासर केदार येता, बंबयतावन तो येता. ताजे जिवितांत तो म्हणटा ताच्या तरणाट्या प्रायर ताका 5-6 जाणां भुरगीं आसात, पूण तरणाट्या प्रायर तो इतलो पियेतालो की पियोन ताजे लिव्हर पाडकन घेतलें. ताजे उपरांत ताचो मेंदूय पाडकन घेतलो, मानसीक आस्पत्रेन सयत ताका दवरलो. ताणें ताजें घर विकलें आनी विकले पयशे थोडे मात बायले भुरग्यांक दिले, उरले पयशे सगळ्यांक वांटले, विशय जावन त्या बेबद्यांक आनी कोणाक वांटले. आनी गत नासतना थंय हांगासर भोंवलो आनी उपरांत सगळ्यांनी ताका पिशो म्हूण लेखलें आनी बेबदां म्हूण आपोवसर केलें ताका. पातकी म्हणून, खोटो मनीस म्हणून, वायट सवय आसलो मनीस म्हणून ताका आपोवसर केलें. वायट सवय आसले तो म्हणटा ताका सोरो पियेल्या उपरांत तो कितें करता म्हूण ताकाच कळीत ना, सगळे संगती ताणें केल्या. पूण एका रेतेरीक तो आयलो. तो म्हणटा बॉम्बेन हांव थंयसर रेतेर दिता आसतना एका रेतेरी तो आयलो. त्या रेतेरेंत देवाचें उतर ताका मेळ्ळें. इजाया प्रवादीचो बूक 3:4 वोट. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक, हांव तुजो मोग करतां, तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां, तुज्या बदलाक हांव मनशांक दितां. हें उतर आयकत आसतना हो आल्फ्रेड सांगूंक लागलो की अरे हांवें कशें देवाच्या दृश्टीन मोलादीक जावचें. लोक म्हाका एका कचऱ्या बरी करतात. कचरो म्हळ्यार गता तुमकां वेस्ट, खंयच्याकी फायद्या पडनातलो. असले आस्पदी होगडायल्या, बायले भुरगे सत ताका कांटळटात. बेबतो तो इल्ले पयशे मेळ्ळ्यार सोरो पियेता आनी पडटा थंय हांगासर. ताका ताजे म्हणलें घर ना, गता तरनातलो मनीस. पूण देवाचें उतर म्हणटा तूं देवाक मोलादीक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. भोव मोगाच्यानो, अदीक मोगाच्यानो, तुमकां बरो वर्स तो कुरपेचो दीस हांव मागतां. ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान तुमकां हांव स्वागत करतां. सम्याच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. एक गीत आमी गावया. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विण ना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विण ना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तूं आमचे जिणेचो एक स्तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंडारा आराधन तुका. ये सोडवोंडारा आराधन तुका. ये सोडवोंडारा तुका आमी आराधन करता. तुजे मुखार आमी सरपडता, तुजे मुखार आमी दिंबेर पडटा, तुजे मुखार आमी सरपडोन साश्टांग प्रणाम करून तुजी स्तुती गावन तुजें आराधन आमी करता. कित्याक सर्ग आनी संवसार तुवें रचलाय, मनशाक तुवें सगळ्या सृश्टेचो कुरव जावन जिवीत दिलाय. तूं सदांच आमच्या सांगात आसाय. तुज्या जिवाचो स्वास आमचे थंय तुवें फुंकलाय. तुजे थंय आमकां संवसाराचो उजवाड जावन, पृथ्वेचें मीठ जावन तुवें आमकां महिमेवंत केलाय. तुवें दिल्लें हें आपोवणें
आमी महिमे बरीत रितीन जिवंक आनी तुवें दिल्लें मिसां ह्या संवसारांत जारी करूंक आमकां तुज्या कृपेन अभिशेक कर. सदांच त्या पवित्र आत्म्यांतय आमकां तूं चलोवन व्हर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर तूं आशिर्वाद घाल. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर, कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर, दुखेस्तांची दुखां बसून काड, कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. ल्हान भुरग्यांक तरणाट्यांक सर वायट सवयांतले तूं तांकां सुटका दी. देवसराच्या सैतानाच्या दुश्ट शक्तींतल्या पाताळाच्या शक्तींतल्या बंदड्यांतले सांखळींतले जाळांतले तांच्या वशीकरणांतले तूं तांकां संपूर्ण तरान स्वातंत्र्य फावो कर. तुज्या भुरग्यांनी दैवीक आनी पवित्र आत्म्याच्या स्वातंत्र्य काल जियोंक आनी ह्या संवसारांत पवित्र भाग्यवन जिणी जियोंक फावो कर. काजर जावंक आशिल्ल्यांक वेळार तांकां जिविताचो सांगातीन तूं दाखोवन दी. काजर जाल्ल्यांक घोव बायलां मदें वर्त माया मोग आनी एकवट फावो कर. भुरग्यांचे देणें तूं वेळार तांकां दी. वैसमियां जेजू तांकां निराश जावंक देदेस्पर जावंक सोडिनाका. जें कितें ती मागता तें तांकां वेळार फावो कर. तांचो भावार्थ गूण कर, ताची बातेणी वाडय, तांचो भरवोसो भरपूर कर. प्रायवंतांक कश्टतल्यांक पिडेस्तांक दुखेस्तांक तुज्या कृपेचो आदार सदांच फावो कर. हे आमी मागता समियां जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होजान्ना. भोव मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो कृपेचो दीस हांव मागता. आज आमी सांगाता मेळोन देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया आनी देवाची विस्नार कृपा आमी जोड घेवया. मोगाचें न्हू आमकां आसता एक तराची भिरांत खावजिणी आपधैर्य जिवितांत. कितें म्हाका जाता कोणना, म्हजे फुडारांत, म्हज्या भविश्यांत, म्हज्या मुखल्या जिणेंत आपणाक कितें जाता कोणना, म्हज्या कुटुंबाक कितें जाता कोणना, म्हज्या मोगाच्या मनशांक कितें जाता कोणना, वा आपूण शिकोवन आसा म्हजें शिकप कशें पंथा पावता कोणना. बरें पालिता आमचें म्हाका येत गी, या हांव जस्ट पास जायन गी, म्हाका डिस्टिंक्शन मेळत गी, हांव फर्स्ट क्लास येन गी. मोगाचें न्हू ही भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक शिकप करतल्यांक आसची भिरांत, तरणाट्यांक आसची भिरांत. म्हजी तेणी तालेंतां उर्जीत कर, समाजांत एक बऱ्या फुडारा म्हाका पावोवंक जायत गी. वा ह्या म्हज्या वायट सवयांक हांव बली जालां, वळख जालां, हे वायट सवयी म्हाका नाश करतात की. देवसार सैतान म्हाका संपूर्ण तरान पाडाव करीत की. पवित्र भाग्यवान जिणी जियोंक, निश्कळ जिणी जियोंक म्हाका साध्य जायत की. आनी तरणाट्यांक आसता एक आशा, म्हाका एक बरें एक जिविताचो सांगाती मेळत की, बरी जिविताची सांगातीन म्हाका मेळत की. अखेर पर्यंत म्हाका विश्वासी रावूंक आनी आपुरबायेन म्हज्या मोगाच्या जिवितांत समर्पीत जावंक साध्य जायत गी. आनी तरणाट्यांक आसा आनी एक भिरांत गांवजिणी म्हाका बरें काम मेळत की. त्या कामाच्या जाग्यार म्हाका प्रमोशन मेळत की, बरें सांबाळ म्हाका मेळत की. आनी ते पयशे हांवें बरें करून जमोवन दवरन हांव आर्थीक रितीन ग्रेस्त जायन गी. आनी काज जाल्ल्यांक मोगाच्यान आसा ती भिरांत गांवजिणी. म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक हांव संपूर्ण तरान संतोश भरीत करूंक म्हाका जायत गी. ह्या आपुरबायेच्या कुटुंबाची जिवीत जियोंक म्हाका जायत की. वेळार म्हाका भुरगीं जातात की. भुरगीं जाल्या उपरांत आमकां खत ती भुरगीं आपुरबायेन वाडतात की. ह्या पिडेंत खंय भुरगीं आमच्या दोळ्या मुखार पिडेंत पडोन ती पिडेंत गुण जायना आसतना मरण पावतात की. ह्या वाडलेलीं भुरगीं आड वाटेन वेतकीत की. बरें शिकप शिकनासतना आमकां एक वजें जातात की. आनी पिड्या येता आसतना आमकां आनी एक भिरांत मरता हांव घडना, नासत हांव घडना, हे कोणें आमकां वायट केलां घडना. बिजनेस आसतना बिजनेसांत ती आमकां भिरांत. आमच्या बिजनेसांत लाभ जाता की ना कोणना, गिरायक आमकां येतात की ना कोणना, कितले लोन काण गेलां, केदाळा पाटी दिवंक जायत गी. ह्या रिणांतच बुडोवन मराचें कोणना. हर तराची भिरांत मोगाचें हर एकल्याक दसता आसतना सर्वेस्पर देव ताच्या उतरा मुखांतर आमच्या जिवितांत येता. तो सर्वेस्पर देव ताजें उतर धाडून आमकां तो बरें करता, आमकां नासाच्या फोंडांतलो तो निवारता. किर्तन 107:20 बिबोळ, Psalm 107 verse 20. आनी सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बसयता लेविताच्या बुकांत 20 आनी 6 वर्सांत 12 वळीर. बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 26 verse 12. हांवच तुमचे मोदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. कितले आपुरबायेची बसवणी मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांवच तुमचे मोदें चलतलो. जेन्ना म्हज्या तुज्या जिवितांत भिरांत येता, कावजिणी येता, आपाधैर्य येता, काळीज धडधडटा, निराश जाता, हांव देदेस्पर जाता, थोडे फावटी आमकां रातीक न्हीद येना, त्या वेळार मोगाचें सर्वेस्पर देव ताच्या उतरा मुखांतर आमच्या जिवितांत येता आनी तो म्हणटा हांवच तुमच्या मदें चलतलो, तुमच्या सांगाता चलतलो, तुमच्या जिविताच्या वाटेर तो चलतलो. म्हणजे तुज्या ल्हानपणार तुज्या शिकपा सांगात हांव चलतलो, तरणाट्या प्रायर तुजी देणी तालेंत उर्जीत करता आसतना हांव तुज्या सांगाता चलतलो, तूं कोणाच्या मोगार पडोन इश्टागत करता आसतना त्या संबंधांत हांव तुज्या सांगाता चलतलो, तुज्या कामाच्या जाग्यार चलतलो, तुज्या बिजनेसांत हांव चलतलो,
तूं जर तर शेता भाटांत तूं कृशी करताय तांतूय हांव तुज्या सांगात चलतलो, तुज्या उद्योगान तुज्या वेपार वयवटान मात न्ही तुज्या काजरी जिवितान तुज्या सांगात हांव चलतलो, तुज्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना हांव तुज्या सांगात आसतलो, तुज्या प्राय जाता तुज्या पिडेच्या वेळार तुका प्राय जाता आसतना तुका येवनचें तें अस्कतकायेन उतर भायर मरच्या वेळार सयत हांव तुज्या सांगात आसतलो, हांव तुज्या मदें चलतलो, हांव तुजो देव जातलो आनी तूं म्हजो भुरगो, तूं म्हजें भुरगें, तूं म्हजी परजा जातली. देव मोगाचें न्हू म्हज्या तुज्या जिवितांत येता. केदाळा तो येता, तो मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत येतना तेन्ना आमी पातकी जावन आसतनाय तो आमच्या जिवितांत येता. कित्याक देवाक उलो मारता आसतना आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आसची एक चिंता जावन आसा, हांवें जायतीं पातकां केल्या, देवाच्या हाजरपणांत हांव येवंक अयोग्य, देव म्हज्या जिवितांत येवंक हांव फावो न्ही, हांवें जायतीं पातकां केल्या. पूण मोगाचें न्हू तसल्या वेळार देवाचें उतर मोगाचें आमच्या जिवितांत येता आनी आमकां म्हणटा देव पातक्यांचो मोग करता. आनी लोकाच्या वांजेलांत 5व्या वसनांत 30 आनी 2 वळी, लूक चॅप्टर 5 वर्स 32, स्वामी जेजू स्पश्ट तरान सांगता हांव पातक्यांक आपोवंक आयला, नितीवंतांक न्ही, हांव भाग्यवंतांक आपोवंक न्ही. मोगाचें न्हू देव पातक्या सांगात चलता. जाकेव म्हणलो एकलो दुडवादीक मनीस आसलो, ताणें जायतो दुडू केल्लो, सुंकागार जावन आसूं न्हू ताणें सूंक वसूल करता आसतना सर्तीक सूंक वसूल कर, थोडे फावटी जुलूम करन, अन्याय करन, मोस करन, दोगो दिवन रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधिकाऱ्यांक दी जाय आसलें सूंक इल्लें उणें दिवन लोकां कडेन तें वसूल करता आसतना इल्लें सर्तीक वसूल कर. खंयसर सूंक वसूल करूंक ना, कोणी सादे बोळे चड शिकप नासले, चड बुदोवन कांय नासले आसल्यार तांकां मोस करून दोगो दिवन सूंक थंय आसा म्हूण सांगून तशें वसूल करून हो ग्रेस जाल्लो, व्हडलें घर रावळेर बांदिल्लें, थंय हांगासर जायती आस्त बदी करून काडून गेली ताणें आनी जायतो दुडू, भांगार, दिरवें आनी त्या काळाचे मोलादीक वस्तू ताचे लागीं आसले. आपल्या बायले भुरग्यांक ताणें सुखान संतोशान ताच्या कुटुंबादारांक ताणें बरेंकर दवरलें. पूण ताच्या काळजांत आसली एक कांतवणी, आपूण एक पातकी, देव म्हाका मानूं वचना. आतां देव म्हाका मानवना जाल्यार म्हज्या जिवितांत शिराप आसा, म्हाका म्हज्या पातकाची शिक्षा आसा, म्हाका सर तरेचें खोटेपण आसा, मालदीस हांव आसा म्हणून तो चिंत आसतना मोगाचें न्हू देव ताच्या जिवितांत येता. तो केवल आशेता आपूण देवाक पळयचें. आनी ह्या संवसारांत नासरेचो जेजू म्हणलो एकलो आसा, तो एक देववत मनीस, नावार्थीक प्रसंगदार, आपुरबेन प्रसंग दिता मात न्ही वरती अजापा विजमिता करता. लोक सगळो म्हणटा तो देववत मनीस, देवाचो सुपूत म्हणटा, तर हांव ताका वचून पळयतलो. पूण तो खंडीत जावन म्हज्या घरा येवंक हांव अयोग्य, हांव ताका स्वागत करूंक हांव ताचे लागीं उलोवंक सयत ना फावो म्हणून जाकेव चिंतून धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखार सरता. जेजू ताणेच्यान पाशार सांगच्या पयलें तो वचून एका फांट्यार बसून रुखाच्या खोल्याच्या आडोसाक तो बसता. पूण स्वामी जेजू ताणेच्यान येता आसतना देव पातक्या सांगात चलोवंक आशेता, पातक्यांचो देव जावंक आशेता, पातक्यांक आपणाची भुरगीं करूंक आशेता म्हणून दाखोवन दिवच्या खातीर स्वामी जेजू आपल्या दैवीक सत्तेन बरोवन, दैवीक जाणवायेन रुखाच्या खोल्याच्या आडोसाक लिपोवन बसलेल्या जाकेवाक आपल्या दैवीक दिश्टीन तो पळयता. आनी ताच्या दैवीक जाणवायेन ताचें नांव सयत ताका स्पश्ट ताका कळटा. देखून तो व्हडल्या तळान म्हणटा जाकेवा तूं सकला ये, जाकेवा तूं सकला ये, आज म्हाका तुज्या घरांत येवन रावंक आसा. जाकेव सगळो भियेलो, खबरलो आनी अजापलो, कशें सोमयाक म्हजें नांव कळीत आसा. सगळ्यांनी म्हाका एक सुंकागार म्हण आपोवचें. आनी त्या काळार सुंकागारान पातकी म्हण आपयताले, सगळे म्हाका एकलो पातकी म्हण आपयतात. पूण स्वामी जेजू म्हाका नांवान आपयता, म्हज्या आवय बापायनी मोगान आपयल्ल्या नांवान तो आपयता. म्हजी आवय बापाय मरण पावल्यान म्हाका मोगान आपोवंक. आतां म्हजीं भुरगीं म्हाका डॅडी म्हण आपयतात, म्हजी बायल म्हाका मानान गौरवान कसल्या एका नांवान आपयता, आनी सगळे गांवचो लोक मानेस्त म्हण आपयता, ह्या म्हाका सुंकागार ह्या पातकी म्हण आपयतात. पूण हो नासरतचो जेजू म्हाका व्हडा मोगान आपणाच्या भुरग्या बरी, आपणाच्या मोगाच्या मनशा बरी तो म्हाका जाकेवा म्हण आपयता. मात न्ही तो म्हजो मोगाचो सोयरो, म्हजो इश्ट, म्हजोच म्हणल्या बरी म्हज्या घरा येता म्हणटा. देखून सगळोसो अजा पावलो जाकेव सारारा देवता आनी जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत करता. आनी ताच्या घरा गेल्लोच स्वामी जेजू सगळा हुजीर ताका मान गौरव दिवन तो थंयसर म्हणटा हो एक आब्रामाचो पोतो, हो एक आब्रामाचो पोतो. मोगाच्यान लोक ताका सुंकागार पातकी म्हणटा आसतना जेजू सगळा हुजीर इतलो नावार्थीक जावन आसलो जेजू सगळा हुजीर म्हणटा हो एक आब्रामाचो पोतो, म्हणजे होय इस्रायल, देवाचो भुरगो, देवाची परजा, देवाक मानवालो. हाका मातनी हाच्या सगळ्या घराण्याक
बादशाह आयला. लोक म्हणटाले हाज्या घराक शिराप पडला, हाज्या घरांत मालदिसांव आसा, हाज्या घरांत वय शिराप पडला, हाज्या घरांत कितेंच बरें पडना. ताका पातकाची शिक्षा म्हणटा आसतना स्वामी जेजू म्हणटा हाच्या घरांत सोडवण आसा, हाज्या घरांत साल्वासांव आसा, हाज्या घरांत देवाचे आशिर्वाद आसा, हाज्या घरांत देवाचो परजळ आसा, वैभव आसा, महिमा आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाच्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, जेजू आमच्या जिवितांत येता आसतना आमचे मालदिसांव, आमचे शिराप, आमचे पातकाची शिक्षा, आमच्या जिवितांत असले खोटेपणाची दुश्चकत, पाताळी शकत सगळी तो काडटा आनी ताच्या वैभवान आनी ताच्या वैभवान, ताच्या परजणान आनी ताच्या महिमेन आमकां प्रकाश भरीत करता. वय एकलो भाव आसा, ताचें नांव हांव आल्फ्रेड म्हणटा. ताचें नांव दुसरें आल्फ्रेड म्हणटा, कित्याक तो हांगासर केदाळ येता, बंबयतान तो येता. ताच्या जिवितांत तो म्हणटा ताच्या तरणाट्या प्रायर ताका 500 जाणां भुरगीं आसात, पूण तरणाट्या प्रायर तो इतलो पियेतालो की पियोन ताचें लिव्हर पाडकन घेतलें. ताच्या उपरांत ताचो मेंदूय पाडकन घेतलो. मानसीक आस्पत्रेंत सयत ताका दवरलो. ताणें ताचें घर विकलें आनी विकले पयशे थोडे मात बायले भुरग्यांक दिले, उरले पयशे सगळे सगळ्यांक वांटले. विशय जावन त्या बेबद्यांक आनी कोणाक वांटले. आनी गत नासतना थंय हांगासर भोंवलो आनी उपरांत सगळ्यांनी ताका पिसो म्हूण लेखलें आनी बेबद म्हूण आपोवसर केलें. ताका पातकी म्हणून, खोटो मनीस म्हणून, वायट सवय आसलो मनीस म्हणून ताका आपोवसर केलें. वायट सवय आसले तो म्हणटा ताका सोरो पियेल्या उपरांत तो कितें करता म्हूण ताकाच कळीत ना. सगळे संगती ताणें केल्या. पूण एका रेतेरीक तो आयलो. तो म्हणटा बॉम्बेन हांव थंयसर रेतेर दिता आसतना एका रेतेरी तो आयलो. त्या रेतेरींत देवाचें उतर ताका मेळ्ळें. इजाया प्रवादीचो बूक 3:4 वोट. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक, हांव तुजो मोग करतां, तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां, तुज्या बदलाक हांव मनशांक दितां. हें उतर आयकत आसतना हो आल्फ्रेड सांगूंक लागलो की अरे हांवें कशें देवाच्या दृश्टीन मोलादीक जावचें. लोक म्हाका एका कचऱ्या बरी करतात. कचरो म्हळ्यार कोता तुमकां वेस्ट, खंयच्याकी फायद्या पडनातलो. असले आस्पदी होगडायल्या, बायले भुरगे सत ताका कांटळटात. बेबतो तो इल्ले पयशे मेळ्ळ्यार सोरो पियेता आनी पडता थंय हांगासर. ताका ताजे म्हणलें घर ना, गता तरनातलो मनीस. पूण देवाचें उतर म्हणटा तूं देवाक मोलादीक. आनी पळय पुस्तकाची उतरां ताका उडासयली चड आनी चड त्या रेतेरी वेळार. स्वर्ग आनी संवसार हांवें रचला, तांतू आसचें धन दिरवें भांगार रुपें आस्पदीक सगळें म्हजें म्हणटा सर्वेस्पर देव. हागाय प्रवादीच्या बुकान 2ऱ्या अवसरांत 8व्या वडीर हागाय चॅप्टर 2 वर्स 8. तर सर्गा संवसाराचो धनी, सर्गा संवसाराचो मालक जावन आसलो तो सर्वेस्पर देव म्हाका मोलादीक म्हणटा. तर हांव कितलो मोलादीक. आनी तो म्हजो मोग करता जाल्यार म्हाका ह्या संवसाराची आस्त बदीक कितें जाय. ताच्या बदलाक हांव सोमियाक हार हांवन धरल्यार सोमियाच्यान आस्त बदीक म्हजें जावन आसतलें. देखून मोगाचें न्हू. थंयसर तो रेतेरे वेळार दिंबियेर पडोन हात वयर करून मागणें करूंक लागलो. थोड्या वेळान तो म्हणटा रोडोंक लागलो. सर पडोन रोडोन गळगळ्या रोडोन मागणें केलें. लोळलो तो. थोड्यान जिंदलें आकाच्या आंगार घालीन देवसार सैतान आयला म्हणून. पूण तो ताच्या पातकांचे बक्षणे मागून आसलो देवा लागीं रोडोन. आनी देवान ताका विशेश दैवीक अनुभव जालो आनी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जालो त्या पयल्या रेतेरींत. तो म्हणटा ताजे उपरांत ताणें सोरो पियोनचेच सोडलें आनी सदांच मागणें करून सर केलें. ल्हान आसतना तो इस्काला गेल्लो. थोड्या क्लासीक तरी गांवांत तो गेल्लो कन्नडा. देखून ताका पयत पुस्तक मेळ्ळो कन्नडा लिपींत आसतो कोंकणी पयत बायबल. ताणें तो वाचूंक सुरू केलो. इल्लो वाचतना चड आनी चड ताका सुवार्ता समजली. जेसूची शिकवण ताका समजली आनी चड आनी चड तो मागण्यांत ध्यानांत रावंक सुरू केलें. सोका सगळी मागणी ताणें परतून शिकलो आनी देवान ताचें जिवीत सोकास उर्जीत केलें. आनी जायते जाण ताका बरे इश्ट ताका मेळ्ळे. त्या ताका समजलें त्या देवाच्या उतरांचो अर्थ. हांव तुका मनशान दितलो, हांव तुका राष्ट्रान दितलो. थोड्या पाद्र्यापाची ताका वळख जाली आनी पाद्र्यापांनी ताका थोड्या बऱ्या कामाक लायता आसतना तीं कामां ताणें बरेंकर करतना पाद्र्यापांचो इश्ट जालो. चड आनी चड पाद्र्यापांची वळख जाली. मुंबय जायते इगर्जीक तो गेलो. थंयसर पाद्र्यापाची इगर्जीची ती मॅगझिनां, ती पत्रां ती सगळीं वांटूंक विकूंक पाद्र्यापान ताणें कुमो केली. पाद्र्यापाच्या स्टॉलांनी वावर करूंक सुरू केलो. ताबोर आश्रमाक गेलो, पोट्टा गेलो आनी दैवीक रेत्र मंदिराक केदाळा येवंक सुरू केलें. ताणें उपरांत हांगासर दैवीक रेत्र मंदिर जाल्या उपरांत आतां 20 वर्सां जालीं परतून दैवीक रेत्र मंदिराक येवंक ताणें सुरू केलें आनी ताचें जिवीत बदल्लें. आनी तो बदल्लो पळोवन ताच्या भुरग्यांनी ताका आपोवंक सुरू केलें, ताच्या बायलेनी ताका आपोवंक सुरू केलें. अशें बायले भुरग्यां सांगताय तो एकवटलो आनी तो आज म्हणटा हांव पातकी जावन आसतना हांव चिंतलो देव म्हज्या जिवितांत येवंक सरा म्हूण. पूण अकरेक हांव जाणा जालो देव पातक्यांचो मोग करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं पातकी जावन आसल्यार उडास तर देव तुजो मोग करता. देव पातकाक कांडळटा, पातक्यांक कांडळना. देव पातक्यांचो चड मोग करता कित्याक देवान तुका विंचला.
देवान तुका नेमला, देवान तुका एक मिसांव दिला. देव तुजे सांगता ससनाक जिवंक आशेता. देवाच्या काळीज तुज्या मोगान ते जळटा. देखून थंयसर जुवांच्या वांजेलांत 4थ्या अवसरांत आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 4. सामारीची स्त्री ती दनपारां सक्कळ जेवण विशव घेवच्या वेळार त्या बाय लागीं वचून, जाकोबाच्या बाय लागीं वचून उदक हाडूंक पळयता. कित्याक ती जाणा आसली तिच्या सगळ्या गांवचो लोक तिका त्या विशयान वायट उलयतलो. कित्याक एक दादलो तिचे सांगत आसलो ती तिचो घोव म्हणटली, पूण तो घोव तिचो घोव न्ही, दुसऱ्यांचो घोव तिच्या सांगाता रावतलो. ताचे वयले 4 जाण घोव तिका आसले, तेय तिचे घोव न्ही. ती एक वायट सालीची स्त्री जावन आसली. कित्याक जिविताची मजबुरी, जिविताचे कश्ट, कित्याक तिच्या जिवितांत तिका आवय बापूय नातली, अनाथ जावन व्हड जाली. भावा भयणींनी, कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी तिका सांडलें. कोणी आदार नासल्या तिका जायत्या दादल्यांनी आदार दिलो, पूण सांगा तस तिच्या कुडीचो फायदो जोडलो. तिची कूड तांणी वापरली. देखून ती पातकांत आसली. सगळो लोक तिका पातकी, खोटी स्त्री, वेश्ये, व्याभिचारिणी म्हूण तिका आपयतले. पूण मोगाचेनो देव तिका आपणाची धूव म्हूण वळखतलो. आपणाच्या मोगाची धूव, आपणाच्या मोगाचें भुरगें म्हूण ताका वळखतलो. देखून ह्या संवसाराक आयिल्लो स्वामी जेजू सगळ्या चरित्रेंत, सगळ्या रचनेंतच सोडवण्याचो आवर करूंक देव ह्या संवसाराक येता आसतना त्या देवान सामारीच्या स्त्रिया विशयांतच तिंतलें. आनी त्या दनपाराच्या वेळारच स्वामी जेजू त्या जाकोबाच्या बांयच्या काट्यार बसून आसलो. ताच्या मांडावळे प्रमाणे ताचे शीस आनी सगळे वय उंडे हाडूंक या थोडे वस्तू हाडूंक थंय तावन शाराक गेल्ले. जेजू थंयसर काट्यार बसून आसतनाच सामारीची स्त्री देवाच्या मांडावळे प्रमाणे थंयसर येता आसतना थंयसर जेजू त्या स्त्रियेक म्हणटा, बाये हांव तुका दितां तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तें उदक तुजें तें एक जर जावन उमाळटलें आनी तूं केदीच तान येवची नाय, तुका केदीच तान लागची ना. ती स्त्री सगळीच अजापली आनी ती ताका म्हणूंक लागली, तें उदक म्हाका दी, तसलें उदक म्हाका जाय. म्हज्या जिवितांत जायती तान आसा. सामारीची स्त्री वळखता तिच्या जिवितांत आसा तान, रक्तमासाच्या कुडीच्या वंदवणीची तान. कोणी म्हजो मोग करना म्हणून तिका आसची ती तान, मोगाची तान. कोणूच म्हाका स्विकार करिनात, सगळ्यांनी म्हाका स्विकार करी जाय म्हणलें तें तान. कोणी म्हज्या विशयान बरें उलयनात, प्रशंसा उलयनात. समबडी शूड अप्रिशिएट मी, ही तान. म्हाका जिवितान मान गौरव जावन जिये सगळे म्हाका अमर्यादीत करतात, मान दिनात. म्हाका एका कोणच्या वाडटात, म्हाका मान गौरवाची तान. आनी ही सगळी तान बुजोवचो हांगासर आसा. देखून ती जेजूच्या पांयांक पडली. जेजू लागीं म्हणाली, तें उदक म्हाका दी. आनी उपरांत जेजू थंय संपूर्ण तरान नवें जिवीत आपणायलीच. ती आपल्या गांवाक धांवता, तिचो कळसो आनी थंयच सोडटा. ती राजू थंय सोडटा. गांवाक वचून सगळ्यांक ती म्हणटा, आज म्हज्या जिवितान म्हाका सोडवणदार मेळ्ळो, ताणें म्हजें जिवीत बदलिलें. मोगाचेनो एक भयण हांगासर केदाळ येता. तिच्या जिवितांत जायती ती कश्ट आसली. ती ल्हान आसतना ती बंबई गेली. गांवांत तिच्या घरांत ती म्हणटा, गांवांत आसतना 8-9 जाणां भुरगीं ताच्या घरांत सोरो उखूण विकचे वेपार आसतालो. आनी तिचे 9 जाणां भुरग्यां पैकी ती 6th वन. तिच्या वर व्हड भाव भयणी आसली, तिच्या ल्हान आसली. घरांत आवय बापूय सोरो पियेतलीं, सोरो उकडटलीं, सोरो विकतलीं. घरांत जायते जाण बेबदे येतले आनी त्या बेबद्यांक न्ही सोरो पियेले ग्लास धुवचे, आयदनां धुवचें आनी गादे बेसायचें काम करचें. सगळें काम करून ती ल्हान आसतना थकतली. ती म्हणटा 4 वर्सां जायची जाल्यार तिणें काम करूंक सुरू केलां. आनी वाडटा आसतना घरांत आयिल्ल्या बेबद्यांनी जायते जाणांनी तिच्या आंगार हात घाला. आनी त्या काळो खांत थंयसर केदाळा ल्हान आसतना थंयसर इलेक्ट्रिसिटी ना घरांत. कितले जाणांनी ताका मारलां तिका घरा आयिल्ल्या बेबद्यांनी, पांयांत खोटयलां. आवय बाबायन सयत तिका नाका जाल्ली गाळी दिली, आतां मरण वचू, माती गावन वचू, तूं बरें जायनाय, तूं कोणाच्या घरांत हय गोबर काडूंक जाशी, ह्या तुका बरो फुडार ना, अशें जायते शिराप ही तिका मागल्ले जावन आसा. जायते मालदीस हांव आनी शिराप तिच्या जिवितांत आसा म्हणून तिका बगतलें. तिका इल्ली प्राय जाय जाल्यार 10-11 वर्सां जायची जाल्यार आवय बापायन तिका बंबय धाडलें. थंयसर तिका कामाक लायलें आनी कामाच्या जाग्यार जायते जाणांनी जुलूम केलो. एका घरांतल्यान आनी घरांतल्यान आनी घरा जायत्या घरांनी तिका कामाक दवरलें. मेळ्ळेलो दुडू त्या वेळार 5 रुपये की 10 रुपये तिका सांबाळ मेळटलो, पूण तिका मेळनातलो. ती घरची धनी आशी तर तेज्या आवय बापायन धाडटली. आवय बापूय सोरो पियोनूच पाड करतले. भाव या भयण कोणूच तिका पळोवंक सयत येनातले. गांवाक येवंक गोंय येपणी गांवां येय जाल्यार तिका गांवां येवंक कळनातलें, कोणी तिका गांवाक आपोवन हाडी जाता. अशें ती इल्ली 15-16 वर्सां जायत जाल्यार तिकाच कळीत ना कित्याक ती घरांत धांवन गेली. ती घरांत धांवन गेली कोणाच्या घरा वचोन रावया म्हण. आनी त्या दादल्या मनशान पयलें मोग दाखयलो, उपरांत तिका वापरलें. उपरांत तिका कळ्ळें त्या दादल्याक आनी एक बायल आसा म्हण. अशें ती कश्टली.
पूण उपरांत तो दादलो तिच्या लागीं सारकें काजर जालो, तिका दोगां जाणां भुरगीं जालीं. पूण तो दादलो तिचो चड मोग नासलो मात न्ही, तो क्रिस्तांव न्ही दुसऱ्या धर्माचो. गांवाक येवन कशें आपणान सांगचें म्हणून गांवची सगळीं तिजी भाव भयणी सगळीं चिंतली, ती धांवन गेल्या आनी वायट सालीन जियेता न्ही जावन ती काजर जावन आपल्या घोवा सांगता विश्वासीपणान जिवन दोगां जाणां भुरगीं आसलीं. ती देवा गर्गान चिंतनांतल्या बरी थोड्या वर्सां पयलें लगभग आतां 20 वर्सां पयलेंच दैवी कुलो रेतेर मंदिराक आयली. आनी हांगासर येता आसतना ह्या रेतेर वेळार देवान तिका आंतरीक बरी भलायकी दिली. देवान तिची सर पातकां बक्षिलीं. हांगासर देवाचें उतर तिका जिविताचे झरी बरी तिच्या जिवितांत आयली आनी तिका सगळीं पातकां बक्षलां म्हणलो अनुभव तिका जालो. मात ती पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तिका जालो. तिच्या घोवाक तिच्या भुरग्यांक तिच्या घोवा गेल्या कुटुंबाक सयत हांगासर हाडूंक जाता म्हणल्यार तसलो भरवोसो पत्ती आनी विश्वास पवित्र आत्म्यान तिका दिलो. आनी हांगासर सुडका सोडवून जोडलेली ती पाटी वता बॉम्बे वचून एक नवेंच जिवीत जियेता. नवेंच जिवीत जिवन मागण्याचें जिवीत जिवन सदांय मिसाव करता, सदां न्ही आयतारा मात न्ही. आनी तिच्या मागण्याचो फळ आनी देवाची दया आनी कृपा तिचो घोव बदलता आनी तो क्रिस्तांव जाता. तिजी भुरग्यांकी तो क्रिस्तांव करता. सगळें कुटुंब क्रिस्तांव जाल्लें हांगासर दैवी कुलो रेतेर मंदिरां येवन सांगता रेतेर करतात. तेन्ना मोगाच्यान सोका तिजी भाव भयणी कुटुंबाची तेदोळ पर्यंत तेंचे जावन पयस आसलीं तांकां पातकी म्हणून सांगतलीं. आतां तांकां लागीं जातात आनी ती म्हणटा देवान म्हजें जिवीत नव्यान रचन केलें. उगडापणाचो बूक 20:1-5 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:5. मोगाच्या भावा भयणी आमचें जिवीत देव नव्यान रचन करूंक आशेता. हर एकल्याक आमी आमच्या जिवितांत कसल्या परिस्थितींत आसल्यार तो आमचें जिवीत नव्यान रचन करूंक आशेता. दुसरे मोगाच्या भावा भयणी आमी उडासुरी जाय. आमी निराश जाल्ल्या वेळार देदेस्पर जाल्ल्या वेळार खंतीस जाल्ल्या वेळार देव आमच्या जिवितांत येवन आमच्या मदें तो चलता. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 20:4 लूक चॅप्टर 24 थंयसर 13व्या वळीर तावन आमी वाचता 2 जाण शिस निराश जाल्ले एमावसच्या वाटेर आसले. कित्याक ते निराश जाल्ले? तांचो धनी तांचो स्वामी तांचो वडील नासरेचो जेजू कुर्सार तो मरता. एका अपराध्या बरी कुर्सार तो मरता आनी ताची निर्जीव कूड सेपल्क्रांत दवरली आनी त्या समाधी तावन ते पाटी येता आसतना हे 2 जाण शिस भोव निराश जातात, देदेस्पर जातात. आमी कोणाचेर पातयेनी दवरली, कोण मेस्साया सोडवणदार ताजें राज्य ह्या संवसारांत स्थापन करतलो म्हूण चिंतलें, तसो मरण पावला आनी आतां निर्जीव कूड आमी सेपल्क्रांत दवरला. सगळें सत्यानाश जालें म्हणून निराश जावन देदेस्पर जावन एमावसच्या वाटेर आपल्या नाडाच्या वाटेर आपल्या पयलेंच्या कसुबकाच्या गांवाक ते पाटी वचून आसले. निराश देदेस्पर जाल्ल्या तांच्या सांगता स्वामी जेजू पुनर्जीवन जाल्लो तो चलोवंक लागलो आनी तांचे लागीं उलोवंक लागलो. पवित्र पुस्तक तांकां विवरसूंक लागलो आनी तेन्ना तांची काळजां जळलेल्या बरी जालें. आनी उपरांत तो तांच्या घरा सयत गेलो. कित्याक त्यांनी ताका अकरेक विचारलें आमच्या सांगता राव तूं म्हणून. आमच्या सांगता राव तो म्हणटा तक्षण तो आयलो. कित्याक मोगाचें नांव स्वामी जेजू म्हजें सांगता तुजें सांगता रावोंक आशेता. एक उतर तो आयकोंक आशेता तुजें तावन म्हजें तावन. आमचें सांगता राव स्वामी जेजू. आमचें सांगता सल स्वामी जेजू. आमचे बिझनेस सांगता, आमचे वेपार वहिवाट सांगता, आमचे कृषी सांगता, आमचे शिकपा सांगता, आमच्या फुडाराचे येवजण सांगता सल स्वामी जेजू म्हणटना तो आमचें सांगता चलता. आमचो हात धरून तो आमकां फुडें व्हरता. आनी एमावसच्या शिसां सांगता तो युक्रिस्त तो भेटयता आसतना थंयसर तांचे दोळे उक्ते जाले. तांकां दैवीक दर्शन जालें. सर्ग उक्तो जालो तांकां. स्वामी जेजूची वळख तांणी धरली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमच्या जिवितांत कश्ट दूख निराशपण देदेस्परपण येतना जेजू आमच्या सांगता येता आनी आमच्या सांगता तो जियेता. कित्याक ह्या संवसारांत आसतना ताणें कसो असल्यात. आमी वाचता हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5:7 वळीर हिब्रूज चॅप्टर 5:7 ह्या संवसारी आसतना स्वामी जेजू आपणाक मरणांत वांटोवंक शकतले आपल्या देवा लागीं दिंबयेर पडोन हात वयर करून हाक बोब मान दुखां गळोवन विरांती करूंक लागलो. म्हणजे मोगाचें नांव आमी आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, दूख येता आसतना, पातकां सांपडटा आसतना, आमच्या जिवितांत शिराप मालदिसांव येता आसतना, ह्या वायटाची सगत आमकां दोसता आसतना आमी रडटा, आमी दुखां गळयता, आमी हाक बोब मारता. हे सगळें स्वामी जेजून आपणाचें करून घेतलें. किर्तन 140:7 तिसरी वळ Psalm 147:3 देवाचे उतर म्हणटा सुरेस्पर देव पापसल्लीं काळजां बरीं करता, तांचे घाय तो गुण करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुजें काळीज पापसालांतर तो तुजें पापसल्लें काळीज बरें करता. तुजीं दुखां पसून काडटा, तुका बुजावण तो दिता. मातेवास वांजेल 14:25 वळ मॅथ्यू चॅप्टर 14:25 थंयसर जेजूचे आपोस्तल एका दोणीर जेजू नासता आसतना पॉयंट करतना थंयसर ते एका व्हड वाऱ्या वादळाक ते सांपडतात.
आनी तितल्यार स्वामी जेजू तांचे लागीं उदकाचेर चलोन येता. कित्याक ते वाऱ्या वादळान कश्टाक नश्टां सांपडल्यात. जेजू तांकां बचाव करच्या खातीर येता. म्हज्या भावा भयणी, आमच्या जिवितांत कश्ट आकांत समस्या येता विशेश जावन आमी बुडटा म्हणटा आसतना स्वामी जेजू आमचे लागीं चलोन येता. शिसांक समजनातल्या वेळार तांणी व्हड ताळ्यान भोप मारली, मेल्ले 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 म्हणून. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आमी आमच्या जिवितांत कश्ट आकांत येता आसतना आमी मरता म्हूण आमी भियेता, पूण स्वामी जेजू आमच्या लागीं तो चलोन येता. आनी तो म्हणटा, भिये नाकात, हांवूच तो, भिये नाकात, हांवूच तो. स्वामी जेजून मोगाच्यान सांगची ती उतरां, हांवूच तो जो आसा सासनाक जिवो, हांवूच आल्फा आनी हांवूच ओमेगा. आय एम द बिगिनींग एंड आय एम द एंड. हांव सदांच आसा जिवो, जिवो देव, सर्वेस्पर देव, जिवो देव म्हज्या सांगाता, तुज्या सांगाता तो आसा. तो म्हाका तुका बचाव करूंक येता अशें येता. आमकां कितेंच वय नासतावंक तो सोडिना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, सारिता म्हणलें तरणाटें. तक्षण विचार नाकात खंयच्या गांवचें आनी प्रमाण हांवें नांव बदलूंचें. सारिता म्हणलें तरणाटें एका तरणाट्या चल्याच्या मोगार पडलें. तें काजर जालां, ताका दोगा जाणां भुरगीं आसात. पती परगांवांत आसा आनी गांवांत मोगार पडलें आनी ताच्या सांगाता थंय हांगासर तें भोंवंक लागलें. आनी तितल्यार ताच्या घरच्यांक कळ्ळें, शेजारच्यांक कळ्ळें. सगळ्यांनी ताचे विशयांत नाका जाल्लें उलोवंक सुरू केलें. आनी थोड्यांनी ताचे आनी ताच्या घोवा मदले संबंद तुटोवंक आनी ताचें काजरी जिवीत नाश जावंक, ताका अवमर्याद जावं, ताका लज करूंक हरियारिकल्यांनी प्रयत्न केले. आनी तस जाल्या वेळार मोगाचें न्हू निराश जाल्लें, तेदेस्पर जाल्लें, तें जीवघात करीचें म्हूण आशिल्लें. आनी पूण देवा करगा जीवघात करून गेल्ल्या वेळार ताका एक ताळो आयकलो थंय, वस 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 डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक वस मुल्की वस. हो ताळो आयकल्लोस तें थंय तावन दर्या तडीर तावन सीदा मुल्की आयलें. मुल्की तावन कार्नाड आयलें. गांधी मैदानाच्या मुखल्यान आसल्या डिवायन कॉल सेंटराक गेले. भितर मुखार वचता आसतना मुखारच थंयसर सक्रामेंताचें आराधनेचें कॉपेल आसा. तें कॉपेल उक्तें आसलें. भितर ताका सक्रामेंत आपयताच अशें मगलें. तें भितर गेल्ल्यानच सक्रामेंता मुखार सर पडलें आनी दुखांगळो रडोंक लागलें. लगभग 2-3 वरां दुखांगळो रडोन आसलें थंयच. आनी त्या वेळार हांव थंयसर कॉपेलाक गेलो आनी ताणें रडचें पळोवन हांवें ताका जस्ट विचारलें कित्याक रडताय. आनी उपरांत तिजे लागीं उलोवन हांव ताका बुजोवंक लागलो. तिजें जिवीत तिणें सांगलें. बरें इंकन ती खूमसार जाली. आनी तितल्यार सम्यान तिका बरवसो दिलो. भिये नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. घाबर नाका, हांव तुजो सर्वेस्पर देव. हांव तुका मजत दितां, हांव तुका घटाय दितां. म्हज्या जायते वंद उजव्या हातांत हांव तुका उखलून धरतां. इजाया प्रवादीचो बूक 40 वोळ. इजाया चॅप्टर 41:10. ह्या उतरांनी तिका बुजवण मेळ्ळें, धैर्य मेळ्ळें. तें उतर तिणें उपरांत घरा गेल्या उपरांत सदांय वाचूंक सुरू केलें. भिये नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. घाबर नाका, हांव तुजो सर्वेस्पर देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जायते वंद उजव्या हातांत उखलून धरतां. आनी ती भयण हांगासर रेतेर करूंक लागली. ती म्हणटा दीस वेता तिका देवानच कृपा दिली. त्या तरणाट्या तावन अलग रावंक सगळ्या सैऱ्या दैऱ्यांनी कुटुंबाच्यांनी कितेंय वायट उलयल्यार ती भियेनासतना तिजें जिवीत जिवंक लागली. मागण्यांत देवानच तिच्या कुटुंबाच्यांनी जावं दी, तिच्या शेजारच्यान जावं दी, कोणेंच तिच्या आनी तिच्या घोवा बदलो मोग नाश करूंक, तिका तिच्या घोवातावन मेकळें करूंक शकलें ना. ह्या तिच्या कुटुंबांत कांयच वाड करूंक शकलें ना. ताच्या बदलाक तिच्या आनी तिच्या घोवा बदलो मोग आनीकी चड बरो जालो. तिच्या भुरग्यांतय तिचें मोग वर्त वाडलो. बरें कुटुंबात जिवीत जीवन आसा. सगळ्या कुटुंबा सांगता, आपल्या घोवा सांगता, ह्या पवित्र जाग्यार येवन तिणें रेतेर सयत केल्या. देवाक जावं अर्गान होगला. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, स्वामी जेजू तुज्या सांगता चलोवंक आशेता, तुज्या सांगता जिवंक आशेता. एक घडीभर दोळे दाम आनी समियाक म्हण, येस समिया जेजू, म्हज्या सांगता राव समिया जेजू, म्हज्या सांगता म्हजो हात धरन म्हाका चलय समिया जेजू म्हण समिया लागीं माग. ह्याच घडये तुका समियाचो विशेश दैवीक अनुभव तुका जातलो. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून दिताय. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून दिताय. कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय, पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन
तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान तुमच्या हर एकल्यांच्या त्या सांवा खातीर हांव मागतां. तुमची कसलीय त्या सांव आसल्यार हांगासर म्हजे फोन नंबर आसा, त्या फोन नंबरार तुमी धाडा वा ह्या वेबसायटीक वचून थंयसर विनवणें आसात त्या विनवणेन तुमी धाडा. या थंयसरच मिसाचें बलिदाना त्या सांव धाडूंक आसल्यार थंयसर त्या सांवान तुमी धाडयेत. आमचे सगळे व्हिडियो थंयसर आसात. दिव्यवाणी लायव्ह ते व्हिडियो तुमी पळया. मोगाच्यान चड आनी चड देवाचें उतर तुमच्या जिवितांत तुमी स्वीकार करतना तुमच्या जिवितांत तें उतर आपयता आसतना तुमच्या जिवितांत समी जेजूस येतलो, तुमच्या सांगाता जियेतलो, तुमच्या सांगाता चलतलो, तुमच्या जिवितांत सक्कट संगती तुमच्या बऱ्यापणा पडाशी करतलो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.